नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हे पळय बरे तवशे आसा त्या तवशाची हांव तुमकां दोणस करून दाखयतां। आनी आमी हेका तवसळी म्हणटा, थोडो लोक दोणासूय म्हणटा, थोडो लोक तवशाची भाकरी केली म्हणटा। आता हे पयलीं धुता आनी किसता। आता हे हांवें न्ही हे पळय तासले, हे पळय स्कीन काडली तेजी आनी भितरतली आतां आसता पळय बियो त्योय काडल्यो। हे पळय स्कीन भायर उडोवपाची ती जून आसता आनी हे पळया हेचे उदक अशें घेता, म्हणजे हे उदकाचो तवशाचें उदक आसा पळय तेचो वास मागीर बरो येता न्ही। हे उदक वेस्ट करपाची गरज ना, हे घेता हांव। आनी खूब जर आतां जून आसत तवशे आनी तवशे म्हणजे फाटल्यान सारके येल्लो येल्लो अशें आसा, ते ग्रीन आसा पळय आनी ते हळडुळेत आसता, म्हणजे मोठे जून अशें आसता पळय, तेचें उदक तुमी घेवं नाका। हे मातशें तरणे कशें आहा म्हणून तेचें उदक घेतलां। आतां हांव कितें करता, हे आसा पळय ते किसणी घेता आनी हे पळय हातून हांव किसता। आतां हे दोनूय धरून हे पळय, हे आतां हांवें किसले तवशे। आतां फुडलो प्रोसिजर करुया। आतां हांवें हो किस हे पळय 2 वाटयो आसा, ही वाटी घेतल्या 2 वाटयो आनी हाचें उदक सगळें हांवें काडलें आनी हे पळय हातून दवरलें। आनी ही सोय हांवें इल्लीशी बरी बारीक केल्या आनी वाट्टा आसतना न्ही हेच इल्लेशें उदक घातलेलें भितर तवशाचेंच। आनी हे गोड हांव 1.5 वाटी घेताले। आतां 1 वाटी काडून दवरला, मागीर हातून आनीक अर्दे घालताले। हो मोठो रवो सोजयेचो, ही परत सोय घेतल्या, ही वेलची पावडर, हे शेंगदाणे आनी हो बारीक रवो भाजून दवरला आनी तूप घेताले। आनी हांव काजूच्यो बियो घेवचे ना, काजूच्यो बियो म्हज्या कडेन सद्या ना। आतां म्हज्या कडेन शेंगदाणेच आसा, हांव ते घालतले। काजूच्यो बियो आसल्यार तुमी घालातूच। आनी आतां आमी करपाक सुरवात करुया। आतां हांवें हातून 1 वाटी रवो घातला आनी पाव वाटी घालता, म्हणजे 1.25 वाटी रवो घातलो आनी तूप घातलें। आतां हो बरो मातसो फुलयता तुपान। ह्या तवशाचें उदक आसा पळय तातूंत आनीक इल्लें उदक घातलें आनी तें खतखतून काडलें, म्हणजे ते रव्यान आमकां तें घालूंक जाय। हे पळया, रवो आतां बरो खमंग असो भाजलो पळया, बरो जालो। आतां भितर तें आमी उदीक तापयता पळय तें घालुया। चड उदक घालप ना, थोडेंच घालप। आतां हांवें धाकणें दवरला ताचेर आनी हे पळया बारीक गॅसीचेर बरो फुलोन येवनी ताका। सद्या हांवें इतलें उदक दवरला, हे पळया। आतां हेका हांवें 5 मिनटां असो दवरलो आनी आतां बारीक गॅसीर हे पळया आतां तो शिजलो। चड शिजोवंक ना मातसो, पूण शिजयला, नाजाल्यार तें कितें जाता जाणा घट कशें लागता दाताक। आपल्याक जाय जर अशें पळोवंक जाय। 3/4 जाला हो आतां। आतां हांव काडून दवरता आनी आतां ह्याच कायलेन न्ही हे पळय तवशे घालता आनी गोड घालता आनी हांवें सोय ही पळय ग्रायंड केल्या पळय ती घालता। आतां हांवें सोय घातली वाटलेली, तवशे घातले आनी गोड घातले। आतां हे बरें मिक्स करता आनी गोडाचें उदक जाता पळय, चड गोड अशें हे करूंक जायना, फक्त उदक मातशें जायसर, म्हणजे विरगळोंक जाय तें।
आनी आतां भितर इल्लेशें मीठ घालता. मीठ चड घालिना, इल्लेशेंच घालता. तवशांनी गोडाक उदक सुट्टलें. गोड आसा पळय तें मात तुमच्या चवी प्रमाणे घेया. म्हणजे कोणाक चड अशें गोड जाय, कोणाक कमी जाय ताचे. आनी आतां आमी हळद घालूंक ना. कोणाक हळद ती ऑप्शनल, कोणाक जाय पळय तेंच्यांनी घालपाची, नाका जर न घातल्यार जाता. आतां हांव कितें करता जाणा, हांगासर हांवें आतां तो काडून दवरला पळय रवो, तातूंतूच न्ही हळद घालता, थोडीच घालता. हे पळय आतां गोडाचें उदक जालें न्ही. हे पळय खंय तरी मदीं अशें आसा पळय तें मातशें प्रेस करून हें करपाचें. आनी आतां ह्या स्टेजीर भितर न्ही हांव शेंगदाणे घालता. आतां हांव हे पळय उदक कमी जालें, पयलें आटले भितरले, आदीं पळय वयर आसलें. आतां हे पळया हे पळय कमी जालें न्ही. तेन्ना आतां हांव कितें करता, तो भाजलेलो आनी उकडला पळय तो रवो घालता. वयर हांवें इल्लेशें पाव चमचो सुमार, म्हणजे पावा चमच्याक कमी मीठ घातलें. मातशें म्हाका खूब अळणी कशें दिसलें म्हणून. आतां हांव कितें करता जाणा, हो न्ही बरो धवळ्ळो. आतां परत बारीक गॅस करता आनी धांपून दवरता 1-2-3 मिनटां आसूनी. आतां हो पळया 2-3 मिनटांनी 3 मिनटां सुमार जाली. बरो जालो न्ही. आतां गॅस बंद करुया. पयलीं कितें करता, तेज्या पयलीं गॅस बंद करच्या पयलीं जाणा हे पळय तुमकां हे दाखयता. हांवें तोप घेतला आनी सय भोंवतणी न्ही सायडीकूय हांवें तूप लायला आनी बटर पेपराकूय हे पळय तूप लायला. मातशें घेवन आतां हांव पयलीं करता गॅस बंद. आतां हातून हांव कितें करता जाणा, वेलची पावडर घालता. सोमतेत भितर कितें करता जाणा, रवो घालता बारीक आनी हो भाजला. हे पळय खमंग. आनी हो रवो कित्याक घालप तें सांगता. म्हणजे हो तो मोठो रवो आसता पळय तो न्ही असो सेपरेट सेपरेट जाता. आनी हो रवो आतां घातलो ह्या स्टेजीर की ना, कितें जाता सांग, तेका एक बायंडींग कशें जाता ह्या रव्याचें आनी बरें जाता. मेकळो मेकळो पडटा तसो जायना, बरो जाता, एकामेकाक सारको हितून उरता. आनी आतां लास्ट भितर हांव सोय घालता. पयलीं हांवें सोय घातल्या पण ही घालता वयर. हितून कितें जाता, बऱ्या पैकी टेस्ट येता. आतां हे सगळें मिक्स करता. हे पळया आतां हे सगळें मिक्स केलें. आतां तें तोपान घालता आनी तेकाच लागून हेका थोडो लोक तोपांतले म्हणटा मागीर. आतां कितें जाणा, आतां ही सोय हांवें घातल्या पळय ती मातशी येल्लो जातली, पण भितर हळद जर घालूंक नासली न्हू आनी आतां आमी सोय घातल्या पळय ती दुसरे दीस न्ही बरी भितर सारकी धवीच उरता आनी बरी दिसता सारकी पळोवपाक. आतां कितें करुया जाणा, आतां हे सगळें तोपान घालुया. आतां हांवें न्ही पाव चमचो तूप घेतला. तें न्ही अशें वयर बेश्टेत घालता. आनी हे कितें जाणा आसता, आतां आमी तोपान घातलें न्ही, आतां हें कितें तेन्ना न्ही मात अशें प्रेस करून करून सारकें हें करूंक जाय. म्हणजे तशी ती मागीर भाकरी बरी बसता सारकी आनी तुटना मागीर दुसरे दीस बी बरी जाता अशें. हें मात बरें अशें प्रेस करप, असो पडतो घालून काशयो. आनी आतां वयर मातशें तूप लायलां आनी आतां वयर हळदीचे खोले घालता. अशें हळदीचे खोले आसा तुमगेर जर दापा म्हणजे ताका बरो हळदीचो वास येतलो.
हे पळय अशें हांवें खोल्यांनी धापले, म्हाजे कडेन इतलेच आसले. आतां हांव कितें करता, हे बंद करता अशें आनी गॅसीचेर दवरता. वल्ला आनी गॅस हांवें पयलीं स्टार्टींग न्ही घातलेले तेन्ना अर्द मिनीट सुमार मोठो गॅस आसलो आनी मागीर हांवें बारीक केलो. म्हणजे भितर वयर दवरिनात बरोबर बारीक गॅस करूंक ना. मातसो तेन्ना मोठो आसलो, मागीर रोखडोच हांवें बारीक केलो आनी रोखडोच म्हणजे अर्दे मिनटां पयलीं बारीक केलो. आनी आतां तेका न्ही सारकी पळया 8 मिनटां सुमार जालीं. आतां हांव कितें करता, तो काडटा आनी तव्याचेर दवरता. तवो तापत दवरला आनी तवो बारीक गॅसीर दवरला आतां हांवें. आनी बारीक गॅसीर तेका आतां 15 मिनटां तरी आसूनी, 15 ते 20 मिनटां कळ्ळें. म्हणजे सगळें पळया आतां हांवें तवो दवरला पोंदांनी. आतां हाचेर न्ही 20 मिनटां 15 मिनटां कशें तुमच्या गॅसी प्रमाणे आसता. थोड्यांची गॅस मिडियम कशी पेट्टात त्या गॅसीर दवरूं नाका, बारीक जाता पळय पेट्टा त्याच गॅसीर मात दवरा. आनी टोटल सगळेंच धरून आतां न्ही एक 25 ते 30 मिनटां शिजपाक जाय सारको असो. आनी चड जर तुमचे भितर उदक कशें बीन आसा न्ही तर तेका एटलिस्ट 40 मिनटां तरी जाय, कित्याक भितर उदक आसता न्ही म्हणून. आतां हांवें वेवस्थीत सारको सुको कसो केला पळय, म्हाका एक 25 मिनटां खूब जाली. आतां हें जावनी मागीर आतां हांव रातचें करता, म्हणजे हो फाल्यां सकाळीं खावपाचो. आतां तुमकां डायरेक्ट फाल्यां सकाळीं दाखयता. आनी एक गजाल तुमकां सांगपाची उरली, कितें जाणा, आतां बटर पेपर जर पोंदां घालीत न्ही जर एक तुमची 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाल्यार जाता, पण बटर पेपर पोंदां घालूंक ना. जर सकयल तो मागीर सगळो लागता, तेका लागून मातशें सांबाळून अशें करा. आनी आतां तुमी म्हजो हो व्हिडिओ पळयता आनी अशीच तुमी तवसळी करून पळया. दोणासूय म्हणटा, तवसळी म्हणटा, तवशाची भाकरी म्हणटा, कळ्ळें न्ही. अशें तुमी करून मुद्दाम पळया, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी तुमी आतां हो म्हजो व्हिडिओ पळयता, आतां पळयता मागीर पळयता, तांकां सोमतें जावं, देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू वेरी मच. आनी आतां म्हजे 10,000 सबस्क्रायबरूय जाले. तुमकां सगळ्यांक मना पासून थँक्यू म्हणटा हांव. आनी खरें तुमचें देव बरें करूं. आतां ही तवसळी आमी पळया जाल्या काय ना ती फाल्यां पळोवया. म्हणजे ही काडून हांव मागीर सकयल दवरतलें आनी सकाळीं मागीर तो केक कसो तयार जातलो. हे पळय आतां ही दुसरे दीस सकाळीं. आतां ही काडपाचे हळडीचे खोले. आतां हळडीचे खोले काडले. आतां सुरयेन सारकी सायडीक हे करूया. आतां सुरयेन सायडीक न्ही हांवें सारके अशें सुरी घालून हे केले अशें सायडीक. हे पळया आतां हांव कितें करता जाणा, ताट दवरता वयर आनी हे परतिता अशें. हे पळया तूप परतिलो. टिश्यू हे घातला आनी बटर पेपर. आनी बटर पेपर घातलो की पोंदां लागना पळया. आनी बरी सुंदर अशी तयार जाली पळया. पयलें आतां तिका आमी बरी कट करूया. आतां केक कसो बरो तयार जालो न्ही. आतां कट करूया. आतां हेका कट केले आनी दोणाचे पळय बऱ्यापैकी तयार जाले पळया. काय बरें सुंदर जाले न्ही. अशेंच तुमी करा. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता म्हणून तुमकां देव बरें करूं अशें म्हणटा हांव. आनी मना पासून थँक्यू म्हणटा. अशी ही तवसळी भाकरी नाजाल्यार दोणास म्हणा तवशाचे तयार जाले. रेडी टू सर्व.
कोकोनट म्हणजे नाल्ल हांवें सोय घातलेली पळया ती मात्र हांवें तुमकां डबल म्हणजे एकदां वाटून दाखयली एकदां अशी हातीन घालून दाखयली न्हू मेकळी ती कशी जाणा ती एकदांच वाटून घातल्यारूय जाता हांवें ती वाटून घालता पळय तिचेच 2 भाग केल्ले आनी एक भाग हांवें वाटून घातलेलो ग्रायंड करून मिक्सरार आनी एक भाग हांवें असोच घातलेलो आनी तशें घातले काय चड अशें रुचीक कशी लागता ती आनी हे सोय आसा ती बरी दाताक मेळटा म्हणून नाजाल्यार तुमी म्हणशात हांवें सोय चड घातली सोय चड अशी घालूंक नासली ती एक तितली घालता पळय तेचेच 2 भाग केल्ले हांवें